नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर येवकार हांव गौरीश परवामुणकर. गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारूया हेडलायन्साचेर. सोशल मिडिया इन्फ्लुएन्सर्सांक मेळटली नवी संद. भरपूर फॉलोअर्स आशिल्ल्या व्यक्तीं खातीर सरकाराची नवी येवजण. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताची माहिती. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महत्वाच्या प्रकल्पांचे करतले उक्तावण. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताची माहिती. पुलीस स्टेशनाचेर हल्लो करपा खातीर बाबुशानूच लोकांक घातले चाळून. निवृत्त डीवायएसपी मोहन नायकान दिली साक्ष. कोलवाळे बंदखणीत नायजेरियन बायलेक मारपेट. प्रकरणाचो फुडलो तपास चालू. एकता नगरांतल्या घरफोडी प्रकरणात वास्को पुलिशेन खाप्या चोराक केली अटक. फुडलो तपास चालू. मायनिंग व्यवसायाक लागून काबार जाल्ली शेतां परतून करून दियात सुपीक. पिळगांवच्या शेतकारांची मागणी. आणि आता खबरो विस्तारांत. सोशल मिडियाचेर भरपूर फॉलोअर्स आशिल्ल्या व्यक्तीं खातीर सरकारान नवी येवजण चालीक लायल्या. ह्या येवजणे खाला सोशल मिडिया इन्फ्लुएन्सर्सांक पर्यटन तशेंच सरकारी धोरणांचो प्रसार करपाची संद मेळटली. बुधवारा जाल्ले मंत्रिमंडळाच्या बसकेत मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान ह्या विशीं माहिती दिली. सोशल मिडिया इन्फ्लुएन्सर्सांक आतां सरकारी येवजणेचो लाव मेळटलो. ही येवजणेक 2 कोटींची तरतूद केल्या. गोंय मनरिजवण संस्थे वतीन ही येवजण चालीक लायल्या. पर्यटनाच्या दृश्टीन एकाद्री बरी सुवात वा सरकारी धोरणांचो प्रचार करपा खातीर सोशल मिडिया इन्फ्लुएन्सर्सांचो वापर जातलो. सोशल मिडिया इन्फ्लुएन्सर्सांक 1 वर्साचे कॉन्ट्रॅक्ट दितले. सरकाराक तांचें काम आवडलें जाल्यार कॉन्ट्रॅक्ट वाडोवन दितले अशी माहिती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिली. स्वयंपूर्ण गोंय ह्या कन्सेप्टाच्या सकयल परत एकदा आमी एंटरटेनमेंट सोसायटीच्या वतीन गोंयकारांक नवी संद दिवपा खातीर एम्पॅनलमेंट ऑफ द सोशल मिडिया इन्फ्लुएन्सर ही स्कीम आमच्या एंटरटेनमेंट सोसायटीच्या वतीन आमी लॉन्च करता. हाजो मूळ पर्पज जो आसा, आमी पळयता की गव्हर्मेंट आपल्यो वेगवेगळ्यो योजना वेगवेगळ्यो स्किमी ह्यो वेगवेगळ्या एडवर्टायजमेंट माध्यमांतल्यान टीव्ही, रेडिओ, पेपर, न्यूजपेपर्स आनी इवन दो होर्डिंग्स ह्या सगळ्या माध्यमांच्यान लोकां पर्यंत पावता आयज पर्यंत. बट तरी सुद्दां आज सगळ्यांत व्हडलो इन्फ्लुएन्स जो आसा हो सोशल मिडियाचो इन्फ्लुएन्स लोकांचेर दिसता. लोक डे टू डे वेगवेगळे सोशल मिडियाचे इन्फ्लुएन्सर आमकां पळोवपाक मेळटा. आनी तोच कन्सेप्ट लक्षांत घेवन आमी गोंय सरकारच्यो वेगवेगळ्यो स्किमी लोकां पर्यंत पावपा खातीर सोशल मिडियाचो यूज करपाचो थारायला. आनी जेणे करून आमी सुरवातीक फेसबूक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब ह्या सगळ्या माध्यमांतल्यान जवळपास तांचे वेगवेगळ्यो कॅटेगरी ठरोवन, म्हणजे कोणाचो कितले लायक आसा, कोणाचे कितले सबस्क्रायबर आसा, कोणाचे कितले फॉलोवर्स आसा, फॉलोवर्स आनी सबस्क्रायबर्स हे लक्षांत घेवन तेंच्यो कॅटेगरी डिसायड करतले. म्हणजे कॅटेगरी A, B, C अकॉर्डिंग टू दॅट कॅटेगरी, म्हणजे कोणाचे सबस्क्रायबर्स कितले आसा तेज्या आमी ताका तेजे रेट्सूय डिसायड करतले. कंटेंट जनरेट करप तांच्यांनी, कंटेंट आमी क्रिएट केल्लो तांकां दिवप आनी तातूंतल्यान गव्हर्मेंट वेगवेगळ्यो स्कीम प्रमोट करप. कंटेंट तेंच्यांनी क्रिएट करून तांच्यांनी आमच्या कडल्यान एप्रुवल घेवचो त्या कंटेंटा खातीर आनी तो कंटेंट मागीर तेंच्यांनी प्रमोट करचो. विशेश करून 15 year रेजिडन्स ताच्या खातीर कंपल्सरी आसा, कारण आमी गोंयकारांक प्रमोट करपाक सोदता म्हणून 15 वर्साची रेजिडन्स हो कंपल्सरी. आनी सोशल मिडियाचेर आसलेलो 18 वर्साच्या पेक्षा चड आसचो. धाकल्या भुरग्यां खातीर न्ही, नाजाल्यार परत आमी 18 वर्साच्या सकयले भुरगे ते आजकाल ते एक्सपर्ट जाल्ले आसा. बट दीस स्कीम इज एलिजिबल इटसेल्फ फॉर द अबाव 18 year एंड अबाव. ओके, त्या खातीर वेगवेगळ्यो
हेजे सिलेक्शन जे आहा पळय सिलेक्शन कमिटी ती स्क्रुटनायज करतली आनी ताज्या उपरांत एका वर्सा खातीर आमी कॉन्ट्रॅक्ट फॉर इनिशियली तांच्या बरोबर हे सायन करतले. पुराय आमचे कडेन ESG आनी DIP डायरेक्टर ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिसिटी ह्या दोगांयच्या हातूंतल्यान ही स्कीम जी आसा ती वर्क जातली. एकेच न्ही तर तेजे फायनान्शियल प्रोविजनूय बी आतां त्या बजेटांतल्यान अप्रॉक्सिमेटली 2 crores ऑफ रुपीज ताका फायनान्शियल बजेटरी प्रोविजन सुद्दां आसतलें. ही स्कीम आमी आतां लॉन्च करून पूर्णता बजेटाच्या उपरांत तेजें इम्प्लिमेंटेशन रोखडेंच सुरूय जातलें. तेजें आमी पयलीं फक्त एकच खातीर केला की ऑनबोर्ड घेवन स्क्रुटनी करून तांकां बाकीचें सगळें करपा खातीर ताचो खूब मोठो उपयोग आमकां जातलो. त्या ती इंडिविज्युअल सोशल मिडिया इन्फ्लुएन्सर जे आसा पळय न्हू दे मे एप्लाय. सोशल मिडिया इन्फ्लुएन्सर्सांक नव्या येवजणेचो लाव घेवपाक 3 सप्तक आसात. 14 फेब्रुवारी मेरेन esg.co.in हे वेबसायटीचेर अर्ज करूं येता. गोंयकारांनी हे येवजणेचो लाव घेवचो अशें ESGची उपाध्यक्ष डिलायला लोबोन सांगलें. तशेंच ह्या येवजणेंत 4 गट आसतले अशेंय डिलायला लोबोन स्पश्ट केलें. 3 weeks सुमार आहा आमच्या सगळ्या सोशल मिडिया इन्फ्लुएन्सरांक येवचे आनी हांगा esg.co.in ह्या वेबसायटीर वयचे सगळे तुमचे डिटेल्स आहा ते अपलोड करचे. पयले म्हणटा तो गोंयकार आसूंक जाय, 15 years रेजिडंट सर्टिफिकेट, मागीर 18 वर्साचो अभाव आसूंक जाय, धाकटे भुरगे आसूंक फावना, एनीवन हू इज 18 years एंड अभाव. द एप्लिकंट शॅड हॅव पब्लीक सोशल मिडिया अकाउंट, नॉट प्रायवेट. This is one of this public social media account, and it should be in their individual name. It should not be in the name of a company or some group. Magir category केल्यात आमी, category A, category B, category C आणि category D of this social media influencers. Category A कितें 1 lakh and above followers or subscribers आहात. Category B is between 50,000 to 99,999. Below 1 lakh. Yeah, below 1 lakh and between 50,000. Category C is 25,000 to 49,999. तो category C पडटलो आणि category D is 10,000 to 24,999. हे 4 ग्रुप्स केल्यात. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपल्या गोंय दौऱ्यात महत्वाच्या प्रकल्पांचे उक्तावण करतले. बुधवारा जाल्ल्या मंत्रिमंडळाच्या बसकेत मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान याविषयी माहिती दिल्या. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 फेब्रुवारीक गोंयांत येतले. ह्या तांच्या गोंय दौऱ्यात महत्वाच्या प्रकल्पांचे उक्तावण तसेच मडगांवां जाहीर सभेचे आयोजन केला. PM विजिटाच्या वेळार आमी टोटल ऑल टुगेदर 7 प्रोजेक्ट. एक पयलो प्रोजेक्ट जो आसा पळय न्ही NITचें इनॉग्रेशन, नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ द टेक्नॉलॉजी कुंकळे, 1 नंबर. दुसरे सेकंड प्रोजेक्ट इज एन इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ द वॉटर स्पोर्ट्स जो दोनापावल हांगासर आसा ताजें इनॉग्रेशन. थर्ड प्रोजेक्ट इज एन नेवी कॉलेज, कमांडर नेवी कॉलेज एट बेतीम हे आसा तिजें इनॉग्रेशन. फोर्थ प्रोजेक्ट इज एन फावंडेशन स्टोन फॉर द रोपवे एट रईस मागूस फोर्ट, ताज्या वयल्यान जो रोपवे आमी करता PPPचेर, तो 4थो प्रोजेक्ट. 5वो प्रोजेक्ट जो आसा तो आमचो इनॉग्रेशन ऑफ सॉलीड वेस्ट मॅनेजमेंट प्लांट एट कुडचड्यार, ताचें इनॉग्रेशन. 6वो प्रोजेक्ट इज एन आमचो 100 MLD सेटिंग ऑफ द प्लांट एट सावली धरण, ताजो फावंडेशन स्टोन. आनी 7th प्रोजेक्ट इज 3D बिल्डिंग एट पाटो प्लाझा. रायट, वेरी गुड. 3D बिल्डिंग फावंडेशन स्टोन एट पाटो प्लाझा. 3D बिल्डिंग इज अ न्यू कन्सेप्ट, दॅट इज आमी ती बिल्डिंग नवीन बिल्डिंग बांदता विच इज इन 3D, दॅट न्यू कन्सेप्ट एट कम, तेतूंतल्यान तिचो फावंडेशन स्टोन घालता PPPचेर. आनी बाकीचे वेरियस PM बेनिफिशरीज जितके आहा पळय न्ही वेरियस डिपार्टमेंटाचे, त्या PM बेनिफिशरीज थंयसर तेंचे फेलिसिटेशन्स ते जातले. मोदींच्या दौऱ्यात ह्या प्रकल्पाचे जातले उक्तावण. नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी कुंकळी, इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ वॉटर स्पोर्ट्स दोनापावला, कमांडर नेवी कॉलेज बेती, रोपवेचो बुन्यादी फातर रेश मागूश, कोयर प्रक्रिया प्रकल्पाचे उक्तावण कुडचडे, 100 MLD प्लांट सेटिंग साळावली, 3D बिल्डिंग पायाभरणी पाटो. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. मंत्री बाबूश मोन्सेराताच्यो अडचणी सोंपनात.
आदी स्मार्ट सिटी उपरांत काळजाचो आताक आनी आतां पणजे पुलीस स्टेशनाची केस. पणजे पुलीस स्टेशन हल्लो प्रकरणात बाबुशाच्यो अडचणी वाडपाक शकता. दोग दुबावितांचे सुटके खातीर बाबुशान पणजे पुलीस स्टेशनात खंय बोवाळ घालपाक सुरवात केली. तशेंच पुलीस स्टेशनाचेर हल्लो करपा खातीर बाबुशानूच लोकांक चाळोवन घातिल्ल्याची साक्ष निवृत्त DYSP मोहन नायकान दिल्या. मंत्री बाबुशाच्यो अडचणी सोंपनात पयलीं स्मार्ट सिटीच्या बोवाळावयल्यान बाबुशाचेर जायत्या जाणांनी टिका केली. हातूनच बाबुशाक काळजाचो आताक आयलो आनी ताका GMCन भरती करचो पडलो. बाबुशाचेर एंजिओप्लास्टी जाली. सद्याक ताची भलायकी स्थिर आशिल्ल्याचें कळटा. पूण आतांच पणजे पुलीस स्टेशनाच्या केशीचो जी घडणूक आसली ती वयर येयल्या. ह्या प्रकरणात जी स्पेशल कोर्टा मुखार जी ट्रायल जाली तातूंत आदलो DYSP मोहन नायकान एक साक्ष दिला. हे साक्षीत ताणें म्हटलां की पणजे पुलीस स्टेशनाचेर जो हल्लो जाल्लो त्या हल्ल्यात बाबुशानूच लोकांक प्रवृत्त केले हल्लो करपाक अशी तरेची साक्ष मोहन नायकान दिल्ली आसा. ते भायर ताणें म्हटलें की जे 2 दुबावीत आरोपी आसले तांचे सुटके खातीर मंत्री बाबुशान पुलीस स्टेशनात येवन बोवाळ घालपाक सुरवात केल्ली आसा अशी तरेची साक्ष DYSPन आदल्या DYSPन दिल्ली आसा आनी हाजो फुडलो तपास चालू आसा. गोमंतक TV खातीर हांव सुशांत गांवस. कोलवाळे बंदखणीत आशिल्ल्या एका नायजेरियन बायलेक बंदखणीच्या दादल्या कर्मचाऱ्यांनी मारपेट केल्ल्याची घडणूक मुखार आयली. मारपेट केल्ल्यान तिका तकलेक जखम जाली. ते उपरांत तिचेर उपचारूय केले. फुडलो तपास चालू आसा. कोलवाळे जेली भितर एक वाईट कृत्य मुखार आयला. ती म्हटल्यार कोलवाळे जेलीत एका मेल जेलरान एका अंडर ट्रायल हाडिल्ल्या नायजेरियन बायलेचेर मारहाण केल्ल्याची. ह्या हाचेर सविस्तर अशी चौकशी सध्या चालू आसा. गोमंतक TV खातीर रिपोर्टर स्नेहा असोकीकर. एकता नगरात 6 घरफोडी प्रकरणात वास्को पुलिसांनी खापो चोर मायकल मार्टिन हाका दुबावा वयल्यान मंगळारा अटक केली. वास्को वाठारांतल्या तानिया हॉटेलाच्या मुखार उबो आशिल्लो पळयतुकीच वास्को पुलिसांनी ताका धरपाचो यत्न केलो. पूण पुलिसांक पळयतुकूच चोरान पळ काडली. मात निमणे कडेन पाठलाग करून धरपाक पुलिसांक ताका येस आयले. Today, while on patrolling, our intelligence staff received information that one accused, means one habitual offender who is involved in many theft cases previously, by name Michael Martins, age about 28, is moving in Vasco area. So they started to collect the intelligence, and when they reached near the Tanya Hotel, they found the said Martins is standing there. So when they called him, by seeing the staff, he started to run. So after that, our intelligence staff followed him and detained him. And when he was asked about his presence in that area, he failed to give the satisfactory answers. Further, he was brought at the police station for the interrogation, as there is presently one house burglary is reported in Vasco area, in Ekta Nagar, Dabolim, wherein gold ornaments worth ₹6 lakh is stolen from the one house, and other 3 to 4 houses were damaged. The lock was damaged and effected entry into the house. So now we have arrested the said accused, Michael Martins, in our crime which we had registered, and our further investigation is in progress. It came to also notice that he is involved in many theft cases in Marmugao area. So if required, other police stations will also take him, and we will also interrogate him in other crimes also. Section म्हणजे सांगितलं साहेब. In that we have registered a crime under section 454 380 IPC. Okay. So the interrogation चालू आहे की कोरोना आहे? Yes, he is going on. तो ह्याच्या पहिले काय अरेस्ट केलं? Yes, he is involved in many crimes. Previously he was arrested. मायनिंग व्यवसायाक लागून शेतां काबार जाल्यात. आमची शेतां आमकां परत सुपीक करून दियात अशी मागणी पिळगांवच्या शेतकऱ्यांनी केल्या. नाजाल्यार आमी आंदोलन करतले अशी शिटकावणी त्या शेतकऱ्यांनी दिलेली आसा. बुधवारा पिळगांवच्या शेतकऱ्यांनी आपल्या मागणेचें निवेदन दिवचलच्या उपजिल्लोधिकारी कार्यालयात दिले. मायनिंग व्यवसाय सुरू करताना फुडाराच्या आशेन पिळगांवच्या शेतकारांनी शेतांचेर उदक सोडिल्ले. मायनिंग व्यवसायाक लागून मिना साचून ही शेतां काबार जाल्यात. आता तर थळाव्या कामगारांक घरा बसयल्यान फुडार कसो चलोवचो असो हुस्को तांकां जाला. निदान घर चलोवपाक आता शेताक कसयले बगर पर्याय ना अशे शेतकार म्हणटात. देखून आमची शेतां आमकां परत सुपीक करून दियात अशी मागणी शेतकारांनी केल्या. बुधवारा शेतकारांनी दिवचलच्या उपजिल्लोधिकारी कार्यालयात मागणेचे निवेदन पत्र दिले. आम्ही या शेतां पयलीं आमी कंपनी दिली, म्हणजे अशी कंपनीक दिवंक नासली. जो परेन आहा पळय तो परेन आमकां कामाक घेतलेले शेतां गेल्या म्हणून. आतां आमकां सद्या आमकां जॉब ना काय ना. आनी जी तेंच्यांनी माती गेल्ली आहा पळय भितर ती सगळ्यांच्या शेतांनी, म्हाज्यात न्हू,
कमीत कमी एक 20-40 लोकांचे शेतान माती गेल्ली आहा, ती पोंयो आमच्यो आसल्यो पळय त्यो पासून पिड्ड्यार गेल्ले आहा, ते सगळे तेंच्यांनी झाडां बी मारून दिवचे. आनी सद्या आमचे कडेन खावपाची परिस्थिती कांय ना, आमी शेतां तरी करून खाता. वर्साक 2 पीक काडटाले आमी, प्लस आमी रोपो लायताले ते. सद्या आमचें सगळें बंद जाल्लें आहा, सगळें तांबडे जाल्लें आहा. हे बद्दल तुम्ही आता मायनिंग कंपनी हाती का निवेदन बी दिल्या? आमी सगळ्यांक दिवन हे केले, कलेक्टर, मामलेदार, पुलीस, कंपनी सगळ्यांक दिल्ले. जी आतां ही खंयची तरी कंपनी येयल्या पळय, ते कंपनीक आमी वळखाना नाका कोण आनी कितें तें. पयलीं धेपो म्हणून जाणा आसले आमी, तेणी आमकां आतां लिपूत हें करून दिलें. ते आमचे बेगीनचे बेगीन तेंच्यांनी क्लीन करून दिवचें. आनी जर तुमची शेतां तुमकां परत मेळिना जाल्यार मागीर आमी फुडले कितें तरी विचार करचो पडटलो आमकां. न्हू आमी एका ट्रान्सपोर्ट हेच करून दिवचे ना. पयलीं तेंका तेन्ना आमकां तेंच्यांनी नुकसाण भरपाय पयलीं दिल्ली. आतां 22 वर्सां गेली तेन्ना तेंच्यांनी आमकां कांय तांतून दिल्लें ना. तेन्ना आमकां हे कितें भुरग्यांक कामाक आसलेलें तें सुद्दां तेंच्यांनी काडलें कामाचेर. तेन्ना ही जे कितें डॅम्पिंग आहा न्हू ती शेतांतूय काडची आनी तितून तरी आमी शेताचें पोट भरता. तुमची मागणी कितें आसा? ते तर अजून तेंच्यांनी कांय हे आमकां विचारो ना, कांय ना, कांयच करूंक ना अजून तेंच्यांनी. तेन्ना हे तर आमची शेताची माती काडून तेंच्यांनी दिवची, म्हणजे शेतात शेत निवळ करून दिवची. आमी ते तरी शेत करून पोटा भरता. तुम्ही शेत आतां लायता काय लायना? ना, डॅम्पिंग केल्लें आहा न्हू आतां, सगळें चिखल आहा सगळो. म्हणजे तुमची शेतां सगळी निवळ करून परत तुमकां दिवची. हय. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान तुकाराम सावंत. बॅलेट पेपरा वरवीं मतदान घेवचें ह्या खातीर मडगांवांतल्या कांय नागरिकांनी दक्षिण गोंय जिल्लो अधिकाऱ्याक निवेदन दिलें. ईव्हीएम मशिनाचेर आमकां विश्वास ना, देखून ईव्हीएम मशिना बदला मतदाना खातीर बॅलेट पेपराचो वापर करचो अशें तांचें म्हणणें. हांव एक सिटीजन हे देशाचो आनी म्हाका हक हा वोटींग करपाक. तर म्हाजो वोट हांव कास्ट करता हे बॅलेटींग युनीट आनी ईव्हीएम प्रोसेस आहा पळय तेजेर. तर म्हाका पुराय विश्वास ना. हांव वोट करता तो वोट हांवें दिला त्याच मनशाक पडटा जाल्यार म्हाका प्रूफ जाय. आनी जे भाशेन मनसुरान सांगला ते भाशेन आख्ख्या संवसाराक सगळ्यांनी ईव्हीएम इवन इन्व्हेंट केल्ली. तेणे लेगून ईव्हीएमाचेर प्रॅक्टीस बंद केली आनी बॅलेट पेपराचेर इलेक्शनां स्टार्ट केल्या. तर आमकांच कित्याक ईव्हीएमाचेर इलेक्शनां? बेसिकली आय एम ऑल्सो एक कॉमन सिटीजन ऑफ इंडिया. ज्या मनशाक ज्या बाबान म्हणला तशें दुबाव आहा, म्हाकाय दुबाव लागता. म्हाका दुबाव लागता एज अ एज्युकेटेड पर्सन. थोडे म्हाका लिटरसी म्हणनाका त्या अबव लिटरसी लेवलासून म्हाका एक दुबाव लागता. जे सिक्वन्स बी आसा हे ईव्हीएमाचे, फॉर एक्झाम्पल बॅलेट कंट्रोल बॅलेट बॉक्स, मागीर तुजे व्हीव्हीपॅट आनी मागीर कंट्रोल युनीट आसा. बॅलेट युनीट, व्हीव्हीपॅट आनी कंट्रोल युनीट, हे सिक्वन्स म्हाका दुबाव लागता. द कंट्रोल युनीट शूड हॅव बीन बिटवीन द बॅलेट युनीट अँड द व्हीव्हीपॅट. पूण हिंगा जाता कितें, व्हीव्हीपॅट मध्ये आहा द नॉन थिंकिंग डिवायस इज इन द मिडल अँड थिंकिंग डिवायस इज इन द लास्ट, विच इज द ब्रेन. सो दॅट कुड बी मॅन्युप्युलेशन बीइंग डन बिकॉज ऑफ दिस रिझन ऑल्सो सिक्वन्स. हो म्हाजो व्हडलो दुबाव आसा. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान स्वता कॉल करून विनवणी केली म्हणून गोवा फॉरवर्ड फुडारी आमदार विजय सरदेसाय हांणी अधिकाऱ्यां सयत कदंबा बसींतल्यान फातोर्डेच्या रस्त्यांची तशेंच बस स्टँडाची पळोवणी केली. 6 फेब्रुवारीक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकसीत भारत कार्यावळी खाला रॅलीत वांटेकार जाताले. 6 तारखेक विकसीत भारत म्हणून ताजें एक्झिबिशन आनी रॅली हांगा प्रायम मिनिस्टराची जावपाची आहा. म्हाका मुखेलमंत्र्यान सकाळीं फोन केल्लो की हें सरकारी फंक्शन, हें पक्षाचें फंक्शन न्ही आनी तूं मातसो आदार कर विथ रिगार्ड टू रिलोकेशन. रिलोकेशन कितें, बस स्टँड रिलोकेट करचो पडटलो एक 7 ते 10 दिसां खातीर. तेन्ना जे टेन्युअर ऑफ द एक्झिबिशन आनी त्या दिसाक. सो आतां आमी हो हॉकी ग्रावंड आमी सासड्या वयलो इनर्ट घालून भरिल्लो. हे ग्रावंडाचेर आमी मेक शिफ्ट बस स्टँड करपाचें आहा. थोडी डिफिकल्टी आहा की मातशें बॉटलनेक जावं. तुमी पळयलें आसतलें, आमी आतां बसीन वचून पळयलां, मातशें वॉल्तां चड मारची पडटली. पूण 10 दिसां खातीर वी हॅव टू टॉलरेट. आफ्टर ऑल प्रायम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, हें लार्जर हार्ट गोंयकारांनी दवरचें पडटलें. आमी आमचे सायडींतल्यान सरकाराक सगळे तरेचें कोऑपरेशन दिवपाक तयार आहा. पूण आमी तांकां सांगलां की जीं शेतां हांगा आसात मांडेलां, जे ट्रक टर्मिनसाचे खातीर एक्वायर जाल्ली, त्या एरियेन वचचें न्ही.
वन म्हणल्यार ताका एक्सेसिबिलिटी ना आनी खूब काम करचें पडटलें आनी एक कंट्रोवर्शियलूय जातलें कित्याक लोकांनी ही शेतां रोयिल्लीं आसात आनी लोक ते पयलींचें ओरिजिनल लँड एक्विजिशन ओपोज करतात. सो हांगाच आमी जें कितें जाता म्हाका दिसता हांगा आमी जें दाखयलां ते आमचे KTCचे MD आनी गव्हर्मेंट ऑफिसर्स जे हांगा आसात दे सीम टू बी सॅटिस्फायड दॅट अ मेकशिफ्ट अरेंजमेंट कॅन बी फिजिबल. मांद्रेच्या नव्या पुलीस स्टेशनाचे उक्तावण बेरेस्तारा मुखेलमंत्र्याच्या हस्तुकी जावपाचें आसा. मात ह्या उक्तावण सोहळ्याचें आमंत्रण सरपंच ॲडव्होकेट अमित सावंत हांकां मेळूंक ना. संबंधितांनी दखल घेवंक ना जाल्यार काळे बावटे दाखयतले अशी शिटकावणी सरपंच अमित सावंतान दिल्या. आनी म्हाका हेचेर खुलासो करपाचो आसा आनी सरकाराक विनंती करपाची आसा की हे जे कितें चल्लां पळय लोकल बॉडीक सायडीन दवरून हे अशा प्रकारचे इनॉग्रेशन सोहळे हे खरोखरच जे माननीय देशाचे पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी हांचे आनी 22 तारखेर जी रामप्रतिष्ठापन सोहळो जो अयोध्येक संपन्न जालो आनी सगळे कडेन राम राज्य म्हणून जो चौफेर जो सध्या गाजावाजा चल्लेलो आसा ते हे राम राज्य हांव रिक्वेस्ट करता की राम राज्य अवतरलेले आसा 22 तारखेच्यान कृपा करून म्हणटा तशें रावण प्रवृत्तीचे विचार फुडें हाडपाचे न्हय आनी जी कितें पत्रिका जी कितें निमंत्रण पत्रिका जी सोशल मिडियाच्या माध्यमांतल्यान जी कितें व्हायरल जाता आनी कलिग्सां म्हणटात तशे अनऑफिशियल कॉल्स लोकल MLAच्या ऑफिसांतल्यान फोन येतात हे अत्यंत चुकीचे आहा. गव्हर्मेंटाचो सोफस्कार गव्हर्मेंटान तेजें पालन करपाक जाय आनी गव्हर्मेंटान प्रोटोकॉल मेंटेन करपाक जाय अशें म्हाका दिसता. आनी हांव म्हणटा तसो वैयक्तीकरित्या अमित सावंत म्हणून आयज हांव गांवचो सरपंच आसा मांद्रे गांवचो आनी असलो अन्याय असल्या प्रकारचे म्हणटात तशे निग्लेक्शन हांव सहन करपी मनीस न्हू हें हांव क्लियर करता आनी हांव विनंती करता की ही जी निमंत्रण पत्रिका जी व्हायरल जाता DGPच्या नांवान ती रेक्टिफाय करप आनी जर सरकाराक जर ते रेक्टिफिकेशन करपाचें ना जाल्यार हांव म्हणटात की हे टोटल मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी म्हणटात तशी गोंय राज्यान चल्लेली आसा. नाईलाजास्तव जर सरकार जर ही जर मिस्टेक जर रेक्टिफाय जर करना जाल्यार काळो बावटो घेवन म्हणटात तसो हेचो निशेध म्हाका जाहीर करचो पडटलो फाल्यां कित्याक हे अत्यंत चुकीचें आसा. बुधवारा गोंयच्या फामाद बोडगेश्वराच्या जात्रेक सुरवात जाली. देव बोडगेश्वराचो आशिर्वाद घेवपाक गोंयचे तशेंच गोंया भायले भक्त हजर आसता. भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हाणें देव बोडगेश्वराचो आशिर्वाद घेतलो उपरांत समेस्त गोंयकारांक जात्रेची परबी भेटयली. जात्रा उत्सव आयज मनयलो वयता. ह्या बोडगेश्वर राखणदार म्हणून आमी संस्था गोंय राज्यांत आनी हांव खूब म्हाजी भक्ती आहा. दर वर्सा हांव आशिशाच्या माध्यमांतल्यान सुरू खूब वर्सां पयलीं जाल्ली. आयज आमचे अध्यक्ष हांगा आसा आनी हांव मागता की देव बोडगेश्वराचे आशिर्वाद सगळे गोंयचे जनतेचेर आसचे. लोकांची जे कितें मनोकामना लोकांक एक राखणदार म्हणून एक सगळ्या लोकांची रक्षा करची गोंय राज्याची रक्षा करची आनी आमकां आमच्या सारक्या लोकांक बुद्धी दिवची की गोंयची जनतेची बरी सेवा करपाक लोकांची जी अपेक्षा ते पूर्ण करपाक. आनी हांव खूब मानता हांगा केन्नाय हांव पास बाय जाता तेजें एक चित्र म्हाजें फुडें जाता. घरान देवघरान बी हांव रोज पुजा करता पूण कित्याक जात्रे उत्सवाच्या माध्यमांतल्यान म्हाका दिसता भक्ती लोकांची इतल्या तुमी पळयता की संख्यान कितले लोक येता. सगळे लोक हांगा येवन पांयां पडून तेजे चरणी येवन आशिर्वाद घेवपाचो प्रयत्न करता. देवाचे सदां देव बोडगेश्वराचो आशिर्वाद आसचो आनी गोंयाक सारकें रक्षण तेणी करचें. फेब्रुवारीच्या 6 तारखेक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोंया येवपाचे आसात. त्या पयलीं उगवे चालू आशिल्ल्या 4 पदरी राष्ट्रीय महामार्गाक लागून उपराशिल्ल्यो सगळ्यो समस्या सुटाव्यो करच्यो ना जाल्यार रस्त्यार देऊन आंदोलन करतले अशी शिटकावणी गोंय प्रदेश काँग्रेस अध्यक्ष अमित पाटकरान दिली. बुधवारा उगवे चालू आशिल्ल्या महामार्गाच्या कामाची पळोवणी केल्या उपरांत तो उलयतालो. दिस इज टोटल करप्शन. तांकां लोकांचे पडलेले ना. लोक गांवचे बाबा कशे येतले काय फक्त लोकांक मारपाचो एक प्रयत्न चल्ला. आतां हायवे वयल्यान तुमी सांगा आतां मोपा तांणी प्रोजेक्ट हाडलो थंय गांवचे कितलेशे भाव आमचे ते कामाक लागल्या. एखादी नायट ड्युटी येता कशें येवप तांणी आपल्या घराक कशें येवप म्हणल्यार आपलो जीव धोक्यान घालून तांणी गांवान वचप. आतां हो जे प्रोविजन तांणी करून दवरला फॉर सर्वीस रोड थंय मदीं झाडां आसा हातूंतल्यान फायर ब्रिगेड एम्बुलन्स कशी येतली म्हाका सांगा. दुसरें ही जी शेतां जी सरकाराचो म्हाका दिसता आनी एक प्रयत्न चल्ला की फाटल्यान जी शेतां आसात थंय लोकांनी वचून ती शेतां करप न्ही
म्हणून तांचे एक्सेस बंद करून उडयल्या. कित्याक एकदां शेतां रोवपाची बंद जाली की फाल्यां मागीर सरकार जो कायदो पळय ते हाडपा सोदतात की पडींग जागे आमी एक्वायर करतले म्हणून फाल्यां शेतकऱ्यांचे जागे एक्वायर करपाचो एक षडयंत्र आसतलो. म्हणल्यार जो गोंयकार आज शेतकरी जो आहा तुमी पळयला की धारबंदोड्याच्या वाठारांत थंय तांणी शेतकऱ्यांक काबार केले. सो आज फाल्यां उगवे गांवाच्या शेतकऱ्यांक तुमी मारपाचो प्रयत्न चल्ला. म्हाका दिसता ही सरकारान ह्या उगवे गांवच्या लोकांक लायटली घेवचें न्ही. काँग्रेस पक्षा तर्फे आमी सरकाराक एक चेतावणी दिता की हो ताबडतोब ह्या उगवे गांवच्या लोकांचो जो इशू आसा आनी वीच इज आय थिंक जेन्युइन इशू. व्हेकल अंडरपास म्हणटा तो जावपाकूच जाय. लायट रस्ते आनी उदक हे बेजीक नेसेसिटी आज लोकांचे जगतलो जाल्यार. सो म्हाका दिसता तो तांचो रायट डिप्राय करचो न्ही. तांचो व्हेकल अंडरपासाचो जो इशू आसा तांणी ही कडेन रिप्रेजेंटेशन दिलां. काँग्रेस पक्षा तर्फे फुडल्या आठवड्यान आमी वचून ते ईक मेळटले आनी ताका एक डेडलायन दितले. फाल्यां समज जर तर हो तांचो प्रश्न जर सुटावो जायना, जर तांकां व्हेकल अंडरपास जर मेळना जाल्यार आमकां फाल्यां हायवे आडावचो पडटलो. आनी मागीर सरकारान लॉ एंड ऑर्डर सिच्युएशन जर जालें जाल्यार मागीर आमकां जबाबदार धरपाचें न्ही. कित्याक आज सामान्य गोंयकाराचो प्रश्न आहा. आज लोकांक आपल्या घरा वचपाचो प्रश्न आहा. रायट टू वे एक्सेसाचो प्रश्न. म्हाका दिसता सरकारान हे लायटली घेवचें न्ही. 6 तारखेक तुजो नरेंद्र मोदी येवपाचो. ताज्या पयलीं हो प्रश्न सुटो जावन हांगा काम स्टार्ट जावपाक जाय. ना जाल्यार आमकां हायवे आडावचो पडटलो. आनी काँग्रेस पक्ष हो सदांच लोकां बरोबर आसा आनी हाज्या मुखारूय रावतलो. मंत्री बाबूश मोन्सेराताक बुधवारा दनपारा डिस्चार्ज दिलो. 21 जानेवारी मध्यान रात्री बाबूशाची भलायकी इबाडिल्ल्यान ताका जीएमसीत भरती केल्लो. उपचारा उपरांत काळजात एक ल्हान ब्लॉकेज मेळिल्ल्यान ताजेर एंजिओप्लास्टी केल्ली. उपरांत दोतोराच्या निरीक्षणा खाला तो आशिल्लो. आतां ताची भलायकी सुदारिल्ल्यान मंत्री बाबूश मोन्सेराताक डिस्चार्ज दिलेलो आसा. तर हे आशिल्ले गोमंतक टुडे हे बुलेटिन. मेळया गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.